वाड्यावयले लोक आसा तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक टायम तांचो खंयच्याय कामाक सपोर्ट आसता आनी हो तांचो एक डिमांड आशिल्लो कित्याक तुमी हांगाच्यान भायर सरले की पयलीं हो घाण सामको व्यू दिसतालो हेवटेनूय घाण दिसतालो आनी ही फर्स्ट फेजान आमी डिसिल्टींग आनी त्या गार्डन हांगा करतले नॉर्बटाच्या फाटल्यान टोटल एरिया डिसिल्ड करतली आनी ती क्लीन करतली पावसा पयलीं आनी ताज्या मागीर ह्या दोनूय एरिया भितर हांगा नॉर्बटा कडेन आमी एक टोटल एक वॉकिंग ट्रॅक घालून ताका एक अशेंच गार्डन थंय बी करतले फक्त ते आमच्या सद्या फायनान्शियल तितले अप्रुवल आमकां जावना म्हणून तो दवरिल्लो आसा पूण तोय प्रपोजल तितलोच नेटान आमी फुडें व्हरतले आनी ह्या वाठारांतल्या लोकांक एक बरी सुविधा म्हणजे सकाळी फुडें उठतकूच तरी एटलीस्ट बरें दिसपाक तांकांय खंय तरी वॉकिंग करपाक कित्याक हो मातसो आमच्या एंड पार्ट पडटा वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचो सो ह्यो दोनूय विशय घेवन आमी हें केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता ते ह्या पार्टाच्या लोकांक तर बरें पडटलेंच पूण ओवरऑल उदकाचो एक्सेस पासून क्लियर जावचो ताचे खातीर बरें जाता आमी पळयता की भरतेक उदीक भितर इंटेक जाता भितर येता आनी तेच्या कडेन जाय ती गार्बेज येता तुमी लोकां कडेन कितें अपील करूंक सोदता अशें ही गार्बेज जी आसा ती म्हणजे दर्यांतसून आयिल्ली गार्बेज न्ही आमकां पयलीं जी हें आशिल्लें म्हणजे एक सिस्टम आशिल्ली जी ओपन जाताली म्हणजे हायटेड आसतना ओपन जाता स्लुईस गेट्स आशिल्ल्यो हायटेड आसतना भितर येताले तें उदक आतां तितलें भितर येना ताज्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की तांकां लेवल्स काडून तो डीप करपा जाताले पळय म्हणून सो ताका एक मोठो प्रोजेक्ट सपोज आमी तो रिवायव करतलो जाल्यार तो मोठो प्रोजेक्ट सपोज ते आमी भितर हायटेडार उदक भितर घेतले आनी मागीर क्लीन जावन भायर वतले ते करत जाल्यार ताका एक वेगळी टेक्नॉलॉजी आसा ती बी आमी हातान घेतल्या फक्त फायनान्शियला खातीर आमी ह्या 2-3 गोष्टी फेज वायज घेता आज गार्डन आनी डिसिल्टींग जातलें हांगा डिसिल्टींग जातलें सेकेंड फेजान तेवटेन वॉकिंग ट्रॅक आनी गार्डन जातलें आनी थर्ड फेजान आमी तो टोटल डिसिल्टींग गोवा शिपट्या कडून करून घेतलें आमचे आमदार दाजी साळकराचे देव बरें करूं म्हणटा दाजी साळकरान खरें म्हटल्यार 10 वर्सां पयलीं आमदार जावंक जाय आसलो बेटर 5 मिनिट्स लेट्स दॅन नेवर म्हणटा सोड पण आतां जालो आमदार दिसता हिरो कसो आनी कामाय तेची हिरो भशेन करपाची तो मातशें फटासक्यो मारना तेणी आजून पर्यंत सांगल्या ती कामां केल्या आनी करीत आहा ह्यो कितें 3 कोटीचो प्रोजेक्ट असो हांवें आयकला हे पळय हे प्रोजेक्ट हाडप कामां करप तो आमदार कसो आहा 24/7 ताका रेस्ट ना तो 5 मिनटां 10 मिनटां लेट जाता फोन ताका हांव केन्ना करता कोणी फोन केलो पण मागीर अर्द्या वरान एका वरान फोन करता आमदार आमकां बरो मेळ्ळा कामां बरी करता वास्कोचे प्रोजेक्ट त्यांनी जवळ जवळ 500 काय 600 कोटीचे प्रोजेक्ट घेतलेले आहा एकय प्रोजेक्ट दिले ना आता तो कदंबा बस स्टॉप म्हणटालो ओपोजिशन करूंक जाय म्हणून बेश्टी बॉब मारची न्हू पयलीं पळोवचें ओपोजिशन केन्ना जाय जाल्यार करचें तो कदंबा बस स्टॉप तेणी आतां सांगला 55-40 बरो जातलो वास्को म्हणटा ते हांव 40-50 वर्सां पयलीं पळयता सगळे काबार जाला वास्को आनी कांयच ना हांव एक स्वता बारीकसो बिल्डर आमचोय धंदो काबार जाय दिला दाजी नो प्रोजेक्ट हाडचो बेगिना बेगिनी करचो आनी हे दाजीच करतलो म्हाका 100% गॅरंटी आहा BJP सरकारय करतलो दाजी फटासक्यो मारना आनी हेचे फुडें दाजीन मारचें न्हू दाजीन आपले पांय अशे जमनीरच दवरची लोकांची कामां करची तुका कोणीय फोन केलो कितेंय केलो तुवें ताबडतोब ताका रिप्लाय घेवची तेंची फंक्शनां अटेंड करची तूं अशें करता हें आमकां खबर आसा हांव चड वत उलयना दाजीन म्हाका हांगासर आपयलो म्हाका 1-2 शब्द उलोवंक दिल्ल्या बद्दल हांव दाजीचे देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद दुश्मनाक ना भिवचे आमी एकठांय सदांच रावचे आमी दुश्मनाक ना भिवचे आमी पोलादाचे आमचे हा जय भारत जय मंत्र म्हणात जय भारत जय मंत्र म्हणात आमच्या मदीं आसा आमचे धडाडीचे लाडके आमदार तसे PDAचे चेअरमॅन भौमानिस्ते दाजी साळकर तसेच धडाडीचे समाजसेवक उमेश साळगांवकर तसेच हांगा आजी सगळे डॅशिंग असे आमचे मुरगांवचे सगळे कावन्सिलर तसेच सगळे समाजसेवक हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे म्हाज्या ह्या वाड्याचे प्रतिनिधी तसेच समाजसेवक आनी जमल्या तेंचे सगळ्यांचे ह्या वाड्या आयल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता तुमकां खबर आसतलें ह्या वाड्यार जेन्ना जेन्ना जे प्रोजेक्ट येता जेन्ना जेन्ना कितें कार्य करता तेन्ना दाजीचो सदांच सहकार्य आसता आनी तो सदांच हालींच आमचो एक हांगा ट्रायबल टुर्नामेंट जालो भुरग्यां खातीर ह्या वाड्यार तेन्ना दाजीन आमकां बरें सहकार्य केलें आनी दाजीन सांगलेलें जे कितें हांगा जर तुमची कितें समस्या आसा ते आपूण तुमचे सॉल्व करता म्हणून आमच्या ह्या वाड्यार एक खंयची एक बाय नाशिल्ली त्या स्टेजीचेर म्हणून आमी दाजीक सुद्दां खबर नासलें त्या स्टेजीचेर स्टेज घालिल्ली ती बांयचेर आमी बसलेले मागीर दाजीक आमी सांगलें की आमच्या वाड्यार आनी खंयसरूच ही बांय ना ती बांय आपूण रिपेर करता म्हणून लागलो तशेंच म्हळ्यार आनी कितें धाकटे तुमचे प्रोजेक्ट आहा ह्या वाड्या वयले ते आपूण लागलो
तुमचे समस्या ती सॉल्व करतलो म्हणून मग त्यांना दाजी म्हटलं कितें दाजी तर आमच्या वांगडा आसता सदां सहकार्य आसा जाल्यार आमी सगळ्या वाड्याकारांनी दाजीक सहकार्याची गरज आसा आनी दाजी जेन्ना उलो मारता तेन्ना आमी ताका पावतली आमी ह्या वाड्याकारांचे वचून तुमकां उतर दिता आनी कसलेय कार्य करतना आमी सदांच तुज्या कडसून आसतले ह्या कार्यावळीक तुम्ही आयज आमचें ब्युटिफिकेशन ह्या वाड्यार जाता तेजे तुम्ही आतांच उक्तावण केल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा ह्या वाड्याच्या वतीन तुमचे देव बरें करूं म्हणटा